70त माकड तापाचे 2 पेशंट सोंपले. एकूण 60 जाणांक माकड ताप बादला. माकड ताप 70च्या 8 ते 9 गावांनी पातळ्ळा. मात अजून वाळपयचे CHCत माकड तापावेली वाशिनां पाविल्लीं नात. फेब्रुवारी सोंपता म्हणल्यार वाशिनां येतली म्हूण भलायकी अधिकारी सांगतात. एका वटेन वाळपय माकड तापाचे एकार एक पेशंट येत आसात. हॉस्पिटलाची अँब्युलन्स मात गॅरेजींत पडल्या. पळयात रिपोर्ट. वाळपय माकड तापान मावशीचे अंदू 2 जाण गेल्यात. आता मेरेन 59 जाणांक माकड तापाची लागण जाल्या. पोरो पालीच 32 पेशंट मेळिल्ले. 4 जाण सोंपिल्ले. पोरो परस अंदू माकड ताप 70त मोठ्या प्रमाणात पातळत आसा. वाशिनां खंय फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकात पावतली. वॅक्सिना आमकां आमच्या DHSातून जे हे मेळिल्लें आसा लेटर त्याच्यानुसार लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी आमकां वॅक्सिना मेळटली आणि वॅक्सिन मेळ्ळ्या उपरांत आमी रोखडी स्टार्ट करतली दिवपाक. कारण ही वॅक्सिना हांगासर सुद्दां मॅन्युफॅक्चर जायना. ती वॅक्सिना बँगलोर मॅन्युफॅक्चर जायत मागीर शिमोगा लॅबॉरेटरीन मागीर तेची टेस्टिंग जाता. ताका वेळ लागता. ते केन्नाच तेची ऑर्डर दिलेली आसा. हेतूकच आमी दिवपाक स्टार्ट करतली. केन्नाच ऑर्डर केलेली आसा आणि ती हांव ऑर्डर करिना. ती DHSातून आमची IDSP म्हणून सेक्शन आसा तिच्यान ऑर्डर केलेली आसा. जाल्यार 59 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. वाळपय CHC केंद्रांतली अँब्युलन्स कितलो तेंपत जाली बंद आसा. अँब्युलन्स होणा गॅरेजीन धापून दवरल्या. सरकारा कडल्यान पयशे येतकच सारकी करून घेतले म्हूण भलायकी अधिकारी सांगता. सध्या शिवोलेच्यान तात्पुरती अँब्युलन्स हाडल्या. तिणें वेळ मारून व्हरप चल्लां. आमची एक अँब्युलन्स आसली ती 26 जुलयाक हे जाली ॲक्सिडेंट जालो तिचो. एका वाटेतच रस्त्यार कोण बैल म्हैस कितें बसलेली ताका आपटून ते हे फुडलो तो बोनेट हे जालो. पण त्याचे आमी ऑथोरायज डीलर कडेन दिले तेन्ना तेचे 73,000 आणि प्लस त्याचे बील आयिल्लें आसा. ते DHSान पास जावं शकना. ते आमी फॉरवर्ड केले हांकां पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट. ते पास जावन येवपाक जाय. आमी तिका ते आमचे कडेन बजेट आसा की ना तेच कळयलेली आसा सगळे. आणि आता त्याचे जेन्ना आमकां हे एप्रुवल मेळटा तेन्ना आमी रोखडीच ते ऑलरेडी ते आमकां बरेटो गॅरेजीन दिलेली आसा. ती तात्पुरती आमकां शिवोलीची एक अँब्युलन्स धाडलेली आसा तांच्यान. पोरो पालिसावन सुरू जाल्लो माकड ताप अंदू 70तल्या मावशी, झरमे, कोपड्डे, धावे, बुद्रुक, करमळी, करंजोळ, सालेली ह्या गावांनी पावला. दुयेंतींचो आंकडो 60क तेंकला. अंदू 2 जाण गेल्यात. मात ह्या दुयेंसाक आळबंद हाडपाक सरकारी यंत्रणा सध्या वाशिना धरून सगळ्याच गजालींक धांवधपट करून दीस धुकलतना दिसता. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी देवेंद्र गांवकार. कुडचड्यार पुलीस स्टेशनाचो हवालदार संजू पाटलाक लाच घेतना रंगे हात धरलो. ACBच्या टिमीन ताका रातीं उखल्लो. मंगळारा रातीं हवालदार संजू पाटलाक कुडचड्या भलायकी केंद्रांत लाच घेतना ACBच्या अधिकाऱ्यांनी धरला. एक्सिडेंटाची केस सेटल करपाक खंय पाटील लाच मागतालो. टीप मेळटनाच ACBन सांपळो लावन ताका रंगे हात धरलो. एक्सिडेंटाची केस सेटल करपा खातीर कुडचडेचो हवालदार संजू पाटलान खंय 5,000ची लाच मागली. ती गजाल मुकेश गांवकारान ACB मेरेन पावयली. ते उपरांत कुडचडे भलायकी केंद्रांत सांपळो लावन ACBन हवालदार संजू पाटलाक पयशे घेतना रंगे हात धरलो. तो पुलीस आसलो पळय हवालदार ताणें आमचे काजना कडेन पयशे मागले. गरीब काजन ते आमच्यांनी दिवपाक जावना म्हणून आमी एंटी करप्शनाक फोन मारलो आनी ते आयले आनी तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन ताका धरलो. कितले मागले? 5,000. आनी आज दिवपा आसलेले? हय. आनी तुमी खंय येवन घे म्हणून तेणी सांगलें? हॉस्पिटला भितर. आयज आमकां मुकेश म्हूण हेणें फोन केल्लो पांचवाडीचो आनी तेजे कडेन एक एक्सिडेंट मॅटर सेटल करपाक ब्रायब मागलो म्हणून. त्या प्रमाणे आमी आयले आनी तेगे ती कंप्लेन घेतली आनी मागीर ते ट्रॅप लावन पाटील म्हणून संजीव पाटील म्हणून कुडचड्या पुलीस स्टेशनाचो हवालदार ताका धरलो. एंटी करप्शन ब्रांचान व्हरतले ताका अटक करतले आनी फुडली तपास चालू. 7 आनी 13 ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट. रेड हँडी धरलो. रेड हँडी घेतकच धरलो. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. मोगोचो वावर आता वाळपय मेरेन पावला. तार 70चे ज्ञानसागर विद्या मंदिराचें काम वर्सा भितर पुराय करपाचें उतर PWD मंत्री सुदिनान थंय दिलां. स्कुलाचें काम, स्कुलाचो रस्तो धरून बाकीच्या गजालींचो खर्च आपूण करतलो म्हूण सुदिनान उतर दिलां. तो स्कुलाच्या गॅदरिंगांत उलयतालो. गोंय मुक्ती उपरांत मोगोन गांवांनी शाळा सुरू केल्यो. तेंच धोरण खंय तो फुडें व्हरता. ज्ञानसागर कला संघ एज्युकेशन सोसायटीचें हें स्कूल. धड जोड रस्तो ना, राखणे वणत, खेळपाक ग्राउंड कांयच ना. स्कुलाची बिल्डिंगूय अर्दकुटी. हें सगळें काम वर्सभरा भितर तडीक लावपाचें उतर सुदिनान स्कुलाक दिलां. दाव्या सायडला जी
रिटेनिंग वॉल आहे ती अर्धवट आहे, पुढच्या बाजूला रिटेनिंग वॉल आहे ती अर्धवट आहे, रस्ता बरोबर नाही आहे, उजव्या साईडला कटिंग केलंय ते बरोबर नाही आहे, उद्या सकाळी वरती मुलं चढली तर पडू शकतात. हे सगळा विचार माझ्या मनात आला आणि म्हटलं काहीतरी करून दाखवावं. आज मी इथं काही नमूद करत नाही, पण तुमचा हा सौंदर्यीकरण कार्यक्रम एका वर्षात पूर्ण होईल असं नमूद करतो. आणि एवढंच सांगतो की ही जी शाळा आहे ते येत्या वर्षी तुम्हाला पूर्णावस्थेत मिळेल. पुढचे जे काय बाजू आहे ते 4-5 दिवसांनी मी तुम्हाला कळवेन, जेणेकरून संपूर्ण काम शाळेचं पूर्ण करून देण्याचा माझा प्रयत्न असेल. अतिशय दुर्गम अशा भागात शिक्षणाची गरज आहे, तिथं ती देणं हे आमच्या मगो पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही शिकलोय. वाळपय मोगो नेट धरला. राजकीय प्लानाचेर विचारल्यार सुदिनाची जाब आयकयात. आम्ही सध्या भारतीय जनता पक्षाचेर गठबंधन आसा आणि ज्या प्रांतात हांव हांगा उबो आसा थंय राजकारणाचेर भाष्य करप हें बरोबर न्हय. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी देवेंद्र गांवकार. घेऊ एक विराम.